मडगाव नगरपालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकारान होली स्पिरिट चर्चीच्या फेस्ताच्या फेरयेच्या सोपो कराचे 17 लाख रुपया भायले भायर आपल्या बँक खात्यात ट्रान्स्फर केले। पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान हे प्रकरण फाटल्या जून म्हयन्यात उक्ताडार हाडिल्ले। ते उपरांत योगेशाक पालिकेन सेवेंतल्यान निलंबित केल्लो। उपरांत योगेशा आड पुलिशेंत गुन्यांव नोंद केल्लो। गुन्यांव नोंद जाल्या उपरांत योगेश गायब जाल्लो। मडगाव पुलिशेन ताचे आड लुकआउट नोटीसूय काडिल्ली। 6 म्हयन्या उपरांत आता योगेश मडगाव पुलिशेच्या हातीक लागलो। मडगाव पुलिसांनी आज सकाळी केल्ले एका कारवाये भितर योगेश शेटकार जो मडगाव म्युनिसिपालिटीचो क्लार्क आशिल्लो ताका अटक केल्ली आसा। योगेश शेटकारान एक स्कॅम केल्ले मडगाव म्युनिसिपालिटीक, ते म्हणजे ताणें 17.5 लाख जे सोप्याचे कलेक्शन आशिल्लें होली स्पिरिट फेस्ताच्या ते डायरेक्ट आपल्या अकाउंटाक ट्रान्स्फर केल्ले आनी ताजे नंतर ताका मडगाव म्युनिसिपालिटीन सस्पेंड केल्लो। हें जें प्रकरण आसा हें जुनाक घडिल्लें आनी हें प्रकरण सगळें दामोदर शिरोडकर मडगाव म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन हाणें उक्ताडार हाडिल्लें। आनीक योगेश शेटकार म्हणटा तो तेन्नाचो CEO गौरीश सांकवाळकर हाजो PA म्हणून काम करतालो आनी दामोदर शिरोडकरान हे जे उक्ताडार हाडटकीर एकदम खळबळ माजिल्ली। ताजे नंतर जे 17.5 लाख ताणें आपल्या अकाउंटाक ट्रान्स्फर केले आनी ताजे नंतर CEOन मडगाव म्युनिसिपालिटीची स्पेशल मिटींग जाली आनी हे मिटिंगेक अशें ठरलें की ताजेर पुलीस कंप्लेन करपाची आनी पुलीस कंप्लेन केली बी। पूण पुलिसाक योगेश शेटकार म्हणटा तो मेळनाशिल्लो, ताजेर लास्टाक लुकआउट नोटीस काडपाक पडली आनी दुसरी लुकआउट नोटीस काडली आनी 5 म्हयन्याच्या उपरांत म्हणजे डिसेंबराची 5 तारीख जवळ जवळ हे प्रकरण जें उक्ताडार आयिल्लें ते जुनाच्या 11 तारखेक सुमार उक्ताडार आयिल्लें आनी आयज मडगाव पुलिसांनी अखेर योगेश शेटकाराक अटक केली। योगेश शेटकारान हे 17.5 ते 3 लाख रुपया भरिल्ले आनी ताजे नंतर तो गायब जाल्लो। तो आज पर्यंत सस्पेन्शनाचेर आशिल्लो। मडगाव म्युनिसिपालिटीन ताका अजून पर्यंत कामांतल्यान काडून उडयलो ना। मडगाव म्युनिसिपालिटीक जेन्ना आमी विचारलें चेअरपर्सनाक तेन्ना ताणें सांगलें आमचो फोकस हो रिकवरीचेर आसा, ताका कामांतल्यान काडल्यार कांय जावपाना, आमी ताजे हिशोब करतात। आनी अखेर आयज तो अटक जाल्लो आसा। आतां पळोवया मडगाव म्युनिसिपालिटी ह्या योगेश शेटकाराचेर कितें एक्शन घेतली। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मलकणेकर।